सगळ्याच्या अंगान कला असता, पण ती कला आपण एक छंद म्हणून मुखार हाडप आणि या छंदाच्या वेगळ्या कलेच्या रूपान समाजाक मदत करप हो एक संकल्प करून ती तडीच व्हरप हे खरेच मोठे कार्य. आणि आज ते योगेश बाब आपल्या चित्रकलेतल्यान समाजा खातीर करत आयला. नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आसा मडगांवच्या रवींद्र भवन हांगासर आणि हांगासरल्या ब्लॅक बॉक्सान आयज एक म्हाज्या वांगडा मानीस आसा जेंकां गोंयानच न्हय तर गोंया भायर सुद्दां एक उत्तम दर्जाचे स्केच आर्टिस्ट म्हणून वळखतात. योगेश बाब प्रभुगांवकर. तुमकां सर आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार सर. आयज तुमचे कॅलेंडर लॉन्च जावपाचें आसा, सो त्या बद्दल आमकां मातशें सांगा. 2017 सुमार म्हणजे पयलें स्केचाचें एग्जिबिशन भरिल्लें. स्केच काडपाक सुरवात केल्ली एक 5-6 वर्सां पयलीं. ताज्या तें एक 2025-2024 जातकीर हांवें पयलें एग्जिबिशन करपाचें ठरयलें. आनी म्हजो एक मित्र परिवार ह्या स्केचाच्या निमित्यान तयार जाल्लो, ज्याची हांवें स्केचीस काडिल्ली. एक तर वळखून किंवा वळख नासतना सुद्दां फेसबुका वयल्यान किंवा वॉट्सॅपा वयल्यान हांवें ती चित्र घेवन फोटो घेवन ताजे वयल्यान हांवें ती स्केचीस काडिल्ली आनी त्या मनशाक धाडिल्ली. ते सगळे म्हजे परिवारचो एक तयार जाल्लो. त्या परिवाराच्या आदारान हांवें पयलीं म्हजें 2017 पयलें एग्जिबिशन केलें. मागीर तो टेम्पो वाडत गेलो आनी 2022 हांवें दुसरें एग्जिबिशन केलें. तेन्ना म्हजी 500 कंप्लीट जाल्ली स्केचीस. ते 500 कंप्लीट जावपा वेळार अशें एक विचार आयलो की डेस्क कॅलेंडर अशें ह्या स्केचीस आनी एक स्मॉल रायटअप अशें कित्याक तयार जावचें न्ही. मागीर हांवें लोकमताक वासुदेव पागी म्हणून ताजी हेल्प घेवन ताणें रायटअप केलें की हांव बरोवपाक तितलो हें ना, म्हजी चित्रां आनी ताजें रायटअप अशें करून आमी एक डेस्क कॅलेंडर केलें. आनी एक शिकेरी गोशाळा म्हूण आसा, तांचे खातीर आमी तें जमिलो निधी 1,11,111 आमी तो गोशाळेक सुपूर्द केलो. मागीर एक उमेद आयली की जाता अशें आनी परिवार वाडत वतालो. सो 2025 मागीर हांव श्रद्धानंद ज्ञानप्रसारक मंडळ पैंगीण स्कुलाचो चॅरमॅन म्हणटकीर हांवें एक उपक्रम केलो की स्कुला खातीर आमी गालजीबाग जो समुद्र किनारा थंय आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान मराठी प्रायमरी स्कूल चलोवपाक घेतिल्लें. तें सामकें वायट कंडिशनां आशिल्लें. सो आमी CM प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट केली आनी तांणी आमची म्हणणें मान्य केलें आनी आमी ती स्कूल बरें चकचकीत बांदया म्हूण ठरयलें. त्या बांदपा खातीर आमकां फंड जाय आशिल्लो. आमची संस्था तशी खूब श्रीमंतय ना, गरीब संस्था. सो तो फंड आमी तयार करपा खातीर आमी 2025 लास्ट इयराक आमी एक डेस्क परत कॅलेंडर काडलें आनी त्या कॅलेंडरांतल्यान आमकां ऑलमोस्ट 1.5 लाख सुमार निधी मेळ्ळो, जाचेर आमी त्या एक निधींतल्यान न्ही पूण अशे खूब जाण डोनेशन्स हाडून आमी तें मराठी प्रायमरी स्कूल तयार केलें. सो तशें मराठी खातीरय बी आमी प्रायमरी स्कुलां जी बंद पडटा म्हणटा पळय आज ती सुद्दां आमी बरी कंडिशनां हाडून हें करपाचें अशें उपक्रम केले. सो तुमी तुमच्या कामांतल्यान सामाजीक वावरूय तुमी आपलो दाखयला. सर म्हाका सांगा, तुमी आतां म्हटलें की 2017च्यान 4-5 वर्सां पयलीं तुमची स्केचीस काडपाचें काम चालू जाल्लें. सो भुरगेपणान तुमकां आवड नासली? भुरगेपणान आवड आशिल्ली. भुरगेपणान म्हजी फक्त आर्टच चड बरी आशिल्ली अदर दॅन ऑल अदर सब्जॅक्ट्स. आनी भुरगेपणान म्हाका श्रद्धानंद विद्यालयांत बाळकृष्ण अय्या म्हणून तो एक अवलिया मेळ्ळो. तो फक्त आर्टाकच न्ही, तो मुर्तीकाम धरून अशें कितलेशे ताजे कडेन वेगवेगळे प्रकारचे हें आशिल्लें की जातूंत तो एकदम मास्टर आशिल्लो. पूण तो एकदम सादो, ताका लागून ताजी खंयच अशी दखलय कोणें घेतली ना आनी ताका कसले पुरस्कारय मेळ्ळे ना. पूण तांणी म्हजे आंगांतली जी कला आहा ती ताणें बरीच डेवलप केली. आज जो कितें योगेश आहा ताजें मूळ श्रेय ताका वता. तशीच कितें आमचे प्रभुगांवकार घराण्याक गणपती चतुर्थी आसता पळय तेन्ना गणपती हो मातयेचो नासता, मुर्ती नासता. आमी पत्रेचो गणपती म्हूण आसता आनी तो पत्रेचो गणपती 21 वनस्पती औषधी ताजी पुडी करतात आनी ती पुडी सिंबॉलीक म्हूण दवरतात. आतां पुडी काय कोणी जो येता भेट घेवपाक ताका ती पुडी अशी हें जाता न्ही म्हूण ते एक सिंबॉलीक म्हूण फाटल्यान ताका आमी चित्र लायतात. ती चित्र आमच्याच घरांतले हातान काडटाले कोण म्हणटकीर ती जी कला आसा ती तशी आमची प्रभुगांवकार हातूंत आशिल्ली. म्हणटकीर जेन्ना हांवें 12वी सायन्स कंप्लीट केलें तेन्ना कितें करचें असो प्रश्न आशिल्लो. तेन्ना म्हाका बाबान सांगलें की आयदर यू गो टू द आर्ट कॉलेज फायन आर्ट्स किंवा यू गो टू द आर्किटेक्चर कॉलेज.
नशिबान म्हाका एंट्रन्स एग्जाम बी सगळी पास करून आर्ट कॉलेजीकय मेळ्ळें, आर्किटेक्चराकय मेळ्ळें. आर्ट कॉलेजीक हांव एक 10 दीस गेलो, पूण आर्किटेक्चर बेटर हें आशिल्लें ऑप्शन म्हूण आर्किटेक्चराक गेलो. थंय वतगीर कितें जालो, एक तें प्रोफेशन तें म्हाका केडी सादले म्हूण तोय आर्किटेक्ट मेळ्ळो, जाणी म्हाका त्या हातूंत शेप केलो आनी त्या बोवाळा म्हाका ही आर्ट कडे उरली. मागीर एक दीस अशें जालें की हांवें एक पेन्सिलीन बेश्टें एक वॉट्सॅपा वयल्यानच कोणालें एक डीपी पळोवन म्हगेल्या एक मित्राचें स्केच काडिल्लें. अशेंच मागीर बेकार आशिल्लो एक हें जाय म्हूण हांवें तें काडिल्लें. तें हांवें ताका वॉट्सॅपा वयल्यान धाडिल्लें ताका सामको ल्हान भुरगो आशिल्लो बरोब्बा तो अरे पप्पा मरे आपल्यालो म्हूण सारको ताणें तें चित्र वळखलें. मागीर ताणें म्हाका फोर्स केलो की तूं कित्याक काडना म्हूण. मागीर ती जी चित्रप्रवास सुरू जाल्लो तो पयलीं एक 4-5 पेन्सिलीन काडली, मागीर हांवें हळू तातूंत सुदारणा केली, पेनान काडली. मागीर 30-40-50 स्केच पर्यंत म्हजी तशी हें नाशिल्ली, बरी काडल्या अशी म्हणपा सारकी नाशिल्ली, ताका तितली हेंय नाशिल्ली. हळू ती सुदारत गेली. सो जशें काळ बदललो तशें तुमची ड्रॉइंगान इम्प्रुवमेंट पयली आमी. जशें तुमचे फेसबुकार आमी पेजीर पळयल्ले की देवेंद्र फडणवीस जावं किंवा मनोहर पर्रीकर अशे वेगवेगळे हस्तींचे तुमी स्केचीस काडल्या. सो ह्या व्यतिरिक्त आनी कोणाचे काडल्या? राहुल देशपांडे काडला, महेश काळे काडला, अजित कडकडे काडला. हे हास्य जत्रांतले हांवें काही कलाकार काडल्यात. तांणी म्हाका इवन व्हिडिओ काडून धन्यवाद योगेश बी म्हण, सुबोध भावेन म्हाका धन्यवाद मित्रा म्हण धाडिल्लें. महेश काळेन तर म्हाका स्पेशल मी योगेशला वळखतो बी म्हण म्हाका वॉट्सॅपाचेर तुमची वळख म्हणजे आठवण राहील बी म्हण सांगिल्लें. राहुल देशपांडेय म्हाका अशें खूब जाण म्हाका त्या स्केच प्रोफेशन जरी म्हजें आर्किटेक्ट म्हूण असलें तरी म्हाका स्केच आर्टिस्ट ह्या हातूंतल्यान खूब जाण वळखतात. ओके. सो म्हाका सांगा की आतां जे डिजिटल युग आसा, सो डिजिटलाच्या हितून डिजिटल स्केचिंग आसता, सो तितून तुमी कितें केलां, पळयलां, केलां? ना, एक्चुअली आर्ट म्हणटा जी आसता पळय ती हातानच काडप. डिजिटल आर्ट एक हें जरी जालें तरी तें माध्यम न्ही. फुल्ल डे काम करून बी तूं आयलो, तुका एक छंद तो, आनी तातूंतल्यान एक रिलॅक्सेशन येवपा खातीर आपली स्वताची कला जी आसा ती डिजिटल माध्यमांतल्यान तितली हें न्ही अशें म्हजें स्वताचें मत. ती हातानच काडपाची. आनी नॉर्मली हे जे आर्टिस्ट लोक आसा पळय, म्हणजे आर्ट शिकून फायन आर्ट शिकून बी आयिल्ले ते स्केचीस आहा पळय, मागीर अश्यो कितें काडपाचें ते ब्रश यूज करता. पूण हांव आर्किटेक्चर कोर्स केल्ल्यान म्हाका ती पेनाची संवय आशिल्ली. पॉयंटेड पेनां म्हूण आसतात, 0.05, 0.1 ती वाडत वता, थिकनेस 1 पर्यंत वता. म्हणजे तें जाड तुका जाय तशी ते इफेक्ट डायरेक्ट पेनान मेळटा. म्हाका ती चड संवय आशिल्ल्यान हांव तातूंतल्यानच स्केचीस म्हजी डेवलप केली, ब्रशांतल्यान केली. हां सर, आनी एक गजाल आमी मुद्दम नोट केली तुमच्या पेजीचेर हांवें पयली की प्रत्येक स्केचाक तुमी वयर नंबरींग केला. सो ह्या नंबरिंगाच्या प्रोसिजरा फाटले कारण कितें आनी हेतू कितें? ना, नंबर म्हाका कितली जाली हें एक याद उरता, आनी कोणालें स्केच केन्ना काडिल्लें ताजे वेल्यान तूं कितलो. हांवें म्हजो एक मित्र विराज प्रभुदेसाय ताजीच 2-3 स्केचीस काडयात, पूण ती 2-3 स्केचीस जर पळयली जाल्यार तुमकां कळटलें की पयलींची स्केचीस कितली बालबोध आशिल्ली आनी आतांची स्केचीस हळू सुदारल्या. हांव सामको कंप्लीट परफेक्शना पावलोच म्हणना, पूण सुदारपाक स्कोप आसता, ताका लागून हांव तें नंबरींग करता आनी मागीर केन्ना काडून पळयता पयलीं विराज कितें कसो काडिल्लो, मागीर दुसरो विराजा वेळार हांवें कितें सुदारणा केल्यो, मागीर तिसऱ्या वेळार आनी कितें जालें, मागीर खंय हांव अजुनूय सुदारणा करूं शकता. ती पळोवन हांव म्हाका सुदारपाचो हें करता, प्रयत्न करता. एखादो असो इन्सिडंट तुमकां याद आसा ज्या वेळाचेर तुमी दिला आनी तुमकां एकदम अप्रिसिएशन मेळ्ळें, आनी तुमी म्हटलें की मेसेजीस तुमकां येयल्या, पण तेज्या शिवाय आनीक अशें यादगार अशी कितें मेमरीज आसा? म्हाका सगळ्यां यादगार म्हणटा तो हांवें एक दीस सुप्रसिद्ध सूत्रनिवेदक जे गोविंद भगत आहात तांचो स्केच काडपाक घेतलो. आनी कितें नशीब खबर ना म्हाका, पूण काडपाक म्हाका खूब वेळ जालो आनी सोंपलो तो जवळ जवळ 11-11:30. सोंपतकीर 11-11:30 लोकांत न्हीद अर्दी जाली किंवा न्हिदपाचो वेळ म्हणटकीर हांवें ठरयलें आतां आनी कांय करप ना. पूण म्हाका न्हिदता म्हळ्यार 12 जाली. मागीर हांवें अशें चल म्हळें धाडया म्हणून हांवें 12क तो काडिल्लो जो स्केच आहा तो गोविंद भक्ताच्या वॉट्सॅपाचेर फॉरवर्ड केलो. आनी कितें म्हाका खबर ना, गोविंद भक्तान खंय त्या दिसच नेमको फोन आपल्या उशा म्हऱ्यांत दवरिल्लो आनी तागे तो पी करून वाजलो.
वाचल्यावर त्यांनी रात- पीकन वाचतकीर हय. ताणें तो ताका जाग आयली आनी ताणें तो उखलून पळयलो. ताका तेंच हें तो म्हणटा असो आपल्याक आयुश्यांत इतलो बरो एवॉर्ड कोणेंच दिवना, इतलो म्हाका त्या दीस आनंद जालो. ही म्हाका स्वता गोविंद भक्तान सांगिल्ली हें अशें म्हजे कडेन काही अनुभव आसात जे म्हाका सामके अशें लागच्या सारखी याद उरती. सो आयज आमी पळयतात की खुबशे जाणां तुमी एक म्हटलं की रातचे वेळा तुम्ही काढले. बहुतेक जे कलाकार आसा किंवा माझ्या अंदाजा प्रमाणे की जे चिंतपी आसात किंवा जे आर्टिस्ट आसात ते चडशे रातचे काम करतात बिकॉज थंड वेळाचे. So, आनी दिसभर तुजें प्रोफेशन किंवा धंदो करून आयलो की मागीर रिलॅक्स जावपा खातीर ही कला खूब बऱ्या पडटा. म्हूण चडशे लोक रातचे रिलॅक्स जाता, परत दुसरे दीस तो सामको फ्रेश उरता. बरोबर सर, अग्री. सर जे आयच्या काळातले आमची आयची जी पिढी आसा तितून आमी वेगवेगळ्या युगातले वेगवेगळ्या कलेतले लोक आमी पळयतात. सो तुमकां तांकां भुरग्यांक आयच्या जे ह्या क्षेत्रान जर आपली करियर निवडपाचें आसा जाल्यार तुमी तांकां कितें सांगता? ना हें क्षेत्र सामकें बरें. हातूंत पयसोय करपा जाता. जरी हांव तें बिजनेस म्हूण केलो ना किंवा हांव ऑलरेडी आर्किटेक्ट म्हूण हांव प्रोफेशन म्हजें एस्टाब्लीश केल्लें, ताका लागून ह्या म्हाका प्रोफेशनाचें हें नाशिल्लें. आनी कांय गोश्टी आसतात की आतां पळय स्केच काडटलो म्हणलो की एक तुका 5-6 तास वता, पूण ते वेगवेगळे हें आयडिया वापरून ते शॉर्टान काडपा जाता. जंय तुका आतां पळय हें ना कितें स्केच आतां हांव जी काडटां ती पॅशन म्हूण काडटा. आतां खंय डिस्प्ले एक्झिबिशन करपाक किंवा डिस्प्ले करपाक तेन्ना जी स्केचीस काडटात ती केअर घेवन टायम घेवन आतां हे आर्टिस्ट बी हें काडटात चित्र किंवा कितें काडटा पळय ते वेळ घेवन वेवस्थीत हें करून काडटात. पूण काही आर्ट जर तूं प्रोफेशन म्हूण करतलो किंवा तुका जर एक हें कोणालें पोर्ट्रेट काडून विकपा जाय तें बाकी कांय पळयनासतना उबेऊब आयलें हाजे खातीर कांय ट्रिक्स आसात. त्यो ट्रिक्स करून जर तुवें काडलें जाल्यार तें 4-5 तासाचें चित्र तुज्यांनी 1-2 तासां सुद्दां काडपा जाता. ती म्हाका बालकृष्ण अय्यान खुबश्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो की जें तुका आर्ट म्हूण करनासतना जर तें बिजनेस म्हूण करपा जाय जाल्यार कशे तरेन तें शॉर्टां करपा जाता. अशे तरेन तें केलें जाल्यार यू कॅन अर्न, यू कॅन इवन गेट अ नेम. म्हळ्यार तुका पयसोय मेळूं शकता आनी नांवूय मेळूं शकता. नॉट निडेड की बाबा आर्ट जालें जाल्यार तुका व्हडलें थंय कांय व्हडलो स्कोप ना बी अशें आज कांय ना. आयज ना, बरोबर सर. आयज ज्या पद्दतीन आमी सोशल मिडिया आसा सो वेगवेगळे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आसा सो रेस्ट्रिक्टेड अशें ना. आतां इवन म्हजो जर तुमी हें केलो हय. जाल्यार हांव लोकां कडेन पावलो फक्त वॉट्सॅप आनी फेसबुका लागून. नाजाल्यार म्हजे कडेन लोकां कडेन पावपा सारकी साधनच नाशिल्लें. वॉट्सॅप आनी फेसबुका माध्यमांतल्यान हांव वळखनाची त्या सुद्दां लोक म्हाका वळखोवपाक लागले. इतली जालें की तुमी आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जर खंयच्याय डिपार्टमेंटाक गेले की तुमकां सदांच एक नेगेटीव हें आसता, काम जायना हें जायना. हांव गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक गेलो की अरे तूंच मरे तो चित्र काडपी. म्हजें काम जाता तितलें बेगीन करून दिवपाचो तांचो कल आसता. इवन म्हाका गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचो बी त्या हातूंतल्यान म्हाका ह्या स्केच आर्टिस्टच्या हातूंतल्यान खूब बरो फायदो जालो लोकांची कामां करून घेवंक. सर खरंच एक सुंदरसो मेसेज तुम्ही आयज आमच्या लोकांक दिला आणि तितून लोकांनी नक्कीच तो मेसेज घेवचो की कला आयच्या काळान आमी पळयता की फक्त रेस्ट्रिक्टेड उरोंक ना तर आयज तितूंतल्यान आमकां अर्न करपाक मेळटा. तेचो वेवसाय म्हणून आमकां किंवा करियर म्हणून निवडूंक शकता आमी न घाबरता. आणि अशें ना की रिस्क आमी घेतल्या सो आमकां नक्कीच फायदो आयज जातलो. आणि ज्या पद्दतीन आयज सोशल मिडिया म्हण किंवा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अशें म्हटलें की पसरल्यात तेज्या कारणान तुका नांवूय मेळटा, फेमूय मेळटा आणि जशें सरान म्हटलें की तुका वेवसायूय करपाक तेजो मेळटा. सर तुमी आमकां मोलादीक तुमचो वेळ दिलो तेज्या खातीर बिजी शेड्युलांतल्यान तुमी आमकां मोलादीक वेळ दिलो तेज्या खातीर तुमचे उपकारी. एक वयता म्हाका एकूच सांग की तुमचे हेच्या पयलीं आनी तुमी एक कॅलेंडर काडलेलो जो फायनान्शियल इयराचो आसलो म्हणजे मार्च टू ना हो काडला तो फायनान्शियल इयराचो तो जानेवारी टू डिसेंबर. तो हांवें पयलीं 2 काडल्या ते मराठींतल्यान काडिल्ले. म्हजी आमची भाशा अशी धरून ह्या खेपेक हांवें लोकविश्वास प्रतिश्ठानाक चड फायदो जावचो म्हणून इंग्लिशींतल्यान काडलें की लोक इंग्लीश प्रिफर करतात. मागीर कोणी आतां पळय बँकेन किंवा खंय काम करपी टेबलार दवरता जाल्यार ताका ताचो चड फायदो जाता म्हणून हांव फायनान्शियल इयर घेतलें एप्रील टू मार्च. थँक्यू सर, थँक्यू तुमचो वेळ दिल्या बद्दल आणि तुमकां तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर ऑल द बेस्ट. थँक्यू. योगेश प्रभू गांवकराच्या बाबतीत सांगता जाल्यार
ज्या शाळेक आम्ही दोघी जण आम्ही बरोबर म्हणजे 1-2 वर्ष माझ्या तो सिनियर ताजे नंतर हांव आणि विशेष म्हणजे तांच्या फॅमिली कडेन म्हजो खूब लागींचो संबंध म्हणजे हेडमास्टर म्हणजे फया प्रभुगांवकर जे आसा न्ही म्हणजे एक हांव अत्यंत कमी लोकांक जर अशें म्हणजे खूब आदराचें स्थान दिता आसता जर जायत न्ही म्हज्या आयुश्यांत तर ते फया प्रभुगांवकर म्हज्या आयुश्यांत एक अत्यंत आदर्शवत व्यक्तिमत्व आणि त्यामुळे योगेश बाबा कडेन म्हजो खूब म्हणजे तो शिकता आसतना नंतरच्या काळांत जे आसा न्ही म्हणजे आणि सुदैवान म्हणटा अशें त्याच श्रद्धानंद शाळेचो विद्यार्थी आनी त्याच श्रद्धानंद शाळेंत एक 10 वर्सां शिकोवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आणि त्यामुळे म्हणजे फया प्रभुगांवकर त्याचे हेडमास्टर आशिल्ले म्हणजे आणि त्यामुळे एकंदर तो परिवारा कडेन म्हणजे ताजे काका विठ्ठल मास्तर कडेन खूप लागींचे संबंध आणि त्या वयच्यान वळखत हांव आणि त्यामुळे ज्या तरेन ताणें आपली कला जोपासली आणि म्हणजे खरे वेवसाय करता आसतना मनीस केन्ना केन्ना आपली कला विसरता पूण ताणें विसरूंक ना ताजें संवर्धन ताणें केलें आणि संवर्धन करता आसतना विशेष म्हत्वाचें म्हणजे ती कला समाज सेवे खातीर ताज्या कलेचो कसो उपयोग जावं येता ती समाजा खातीर कशी समर्पीत करपा येता अत्यंत एक बरें उदाहरण घालून दिलां म्हणून ताजें कौतुक करप तुज्यान आसा. आज आमी हांगा जमला ते विशेष म्हणजे लोकविश्वास प्रतिष्ठानचें काम योगेश बाबाचें काम आणि सगळे विशेष असो वेळ दिवन आमी हांगा येता आसा. आज योगेश बाबा सारको एक सकारात्मक दृष्टिकोन जो काम करता एक पॉझिटिव्ह म्हणजे आपली ताकद जी आसा समाजाच्या हाचे खातीर कशी वापरची म्हणजे आपले आशिल्ले स्कील कशें वापरूं येता पूण ताणें एक अत्यंत बरें उदाहरण घालून घेतलेलें आसा आणि त्यामुळे अशा एक सुंदर अशा कार्यक्रमाक म्हाका सहभागी जावपाची संदी मेळ्ळी आणि म्हज्या एका विचार समोर दवरपाची संदी मेळ्ळी त्यामुळे परत एकदां लोकविश्वास दिसान तशेंच योगेश बाब सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सगळ्यात पयलें योगेश बाबाल्या ह्या सुंदर अशा पुण्याईच्या उपक्रमाक हांव शुभेच्छा दिता. हांव सुहास भट स्केच आर्टिस्ट योगेश बाबाचो मित्र ह्या नात्यान हांव ताजे बद्दल 2 शब्द सांगता. स्केच आर्टिस्ट योगेश बाबाचो चित्र प्रवास 2012 सावन आतां मेरेन चालू आसा आनी गेल्ल्या 14 वर्सां भितर तांणी जवळ जवळ 550 वयर चित्रां काडिल्लीं आसात आनी ह्या सगळ्या चित्रां प्रवासाक हांव ताजो साक्षीदार आसा हाजो म्हाका खूब अभिमान आसा. तर 2012 पासून जो चित्रकलेचो प्रवास योगेश बाबान सुरू केल्लो ताणें फक्त ही चित्रां आपल्या पुरती न दवरता ह्या चित्रकलेंतल्यान समाजा खातीरय ताजो कितें उपयोग जावचो आनी आपल्या कलेचो लोकांक ताजो फायदो जावचो संस्थेक फायदो जावचो अशें ताणें चिंतलें आनी ताजी साबार चित्र प्रदर्शनाय बी हांगा ह्या रवींद्र भवनाक आयोजन केल्ली ताज्या मित्र परिवारा कडल्यान आनी आयज जें डेस्क कॅलेंडराचें हांगा उक्तावण जाता हो ताजो 3रो उपक्रम. पयल्या फावटी तांणी ताजी 500 चित्रां पुराय जाल्ले उपरांत ताणें हांगा एक डेस्क कॅलेंडराचें उक्तावण केल्लें आनी ताजी विक्रींतल्यान तांणी शिकेरी गोशाळा ह्या शाळेक जे डेस्क कॅलेंडर विकून जो फंड आयिल्लो तो तांचें दान स्वरूप म्हणजे जवळ जवळ 1,11,111 रुपयाची देणगी ताणें ह्या गोशाळेक दिल्ली. ताज्या उपरांत ताणें श्रद्धानंद विद्यालय श्रद्धानंद ज्ञानप्रसारक मंडळाच्या प्राथमीक शाळेच्या बांदकामा खातीर आपल्या चित्रांचो हांगा डेस्क कॅलेंडर उक्तावण सुवाळो घडोवन हाडलो आनी तातूंतले त्या डेस्क कॅलेंडराच्या विक्रींतल्यान जो फंड तयार जालो तो फंड ताणें श्रद्धानंद ज्ञानप्रसारक मंडळाक देणगी रुपांतल्यान दिलो. तशेंच आज परत एकदां लोकविश्वास प्रतिश्ठान हांच्या काणकोणा हांगासरल्या दिव्यांग शाळे खातीर आज ह्या वर्साचे नवे डेस्क कॅलेंडर हांगा उक्तावण जाता आनी तातूंतल्यान तें डेस्क कॅलेंडर विक्रींतल्यान जो निधी उबारतले तो परत लोकविश्वास प्रतिश्ठानाक ते सुपूत करतले. अशें आपली कला जोपासतना तांणी फक्त आपलो विचार न करता छंद म्हणून ताणें समाजा खातीर आनी समाज उपयोगी उपक्रमा खातीरय खूब तेंको दिला हाजो आमकां एक इश्ट म्हणून खूब अभिमान आसा आनी हाज्याय फुडें ताज्या हातांतल्यान खुबशीं चित्रां घडूं दी आनी खुबशे ताजे कडल्यान समाज उपयोगी कार्य घडूं दी अशी म्हजी ताका शुभेच्छा. मना काळजांतल्यान योगेश बाबाक हांव शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. लोकविश्वास प्रतिष्ठान ही संस्था जवळजवळ
45 वर्सां पयलीं स्थापन जाल्ली. 2009 आमी लोकविश्वास प्रतिश्ठानची पयली शाळा म्हणजे फोंड्या भायर म्हणटा जी स्टार्ट केली ती 2009 आनी आज त्या शाळेक जवळ जवळ 17 वर्सां पूर्ण जाता. योगेश बाबाच्या एकंदरीत म्हणत जाता काणकोणच्या सगळ्याच लोकांचे आमकां आज पर्यंत बऱ्यापैकी सहकार्य मेळ्ळां. आनीक आज जे कितें ताणें जो उपक्रम घेतला म्हणजे विशेशता तागेले त्या स्केचिसाच्या बदल्यान कॅलेंडर काडपाचें आनी ते कॅलेंडरांतल्यान आर्थीक सहाय्य लोकविश्वासा जावचें म्हणजे ताणें एक मनांत संकल्प घेतलो. त्या हाका लागून खरोखरूच एक आमकां मनाक समाधान दिसता. प्रतिश्ठानाक काणकोणच्या लोकां कडल्यान आतां एकंदरीत तांचे जे कितें मित्रमंडळ आसा तांचे कडल्यान आज पर्यंत खरोखरूच भरपूर सहकार्य मेळ्ळां. आनीक थंयच्याच भुरग्यांचें जे आज 17 वर्सांच्या कारकिर्दींत अनेक भुरग्यांचें आयुश्य बदलाक एक आमगेलो हातभार लागला. आनी तातूंत अधिकाधीक वांटो म्हणटात तो ह्या अशा काणकोणच्या रहिवाशी आतां त्या एरियेंतल्या लोकांचो भरपूर आमकां आस्पाव आसा. म्हणजे आमकां एक खात्री आसा की संस्था ही एकंदरीत आमच्या जरी नांवा रुपार जरी आसली जाल्यार त्या परिसरांतल्या लोकांनी दिल्ल्या आज पर्यंतच्या सहकार्यांत अदीक सुदृढ आसा आनी बऱ्या भशेन चलून भुरग्यांचें जीवन समृद्ध करपाक आमी प्रयत्नशील आसात आनी प्रयत्नशील रावतले. ज्या हाका लागून आमकां अशीच लोकां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा आसा. नमस्कार. आज योगेश प्रभुगांवकर हांच्या स्केचीस ह्या कॅलेंडराचें उद्घाटन हांगा आसा आनी त्या निमित्त हांव आयिल्लो आसा. हांव प्रवीण गांवकर आनी 12 म्हयन्याक तांणी 12 कलाकार घेतले आसा ह्या कॅलेंडरान आनी त्या कॅलेंडराची 1 म्हयनो हांवूय आसा. योगेश हो मूळ आर्किटेक्ट आनी खूब बरो आर्किटेक्ट. समाजाचें आनी पर्यावरणाचें भान आशिल्लो असो एक आर्किटेक्ट. पण त्याच बरोबर तो एक बरोच कलाकार आसा. स्केचीस हे ताजे म्हणजे मेन फिचर आसा आनी सतत त्या आपल्या ह्या कार्यांत तो मग्न आसता. म्हणजे आर्किटेक्ट म्हणून तो बिजी आसाच पण त्याच बरोबर फावल्या वेळान तो हे खूब स्केचीस काडप, व्यक्तिमत्वाचे स्केचीस काडप आनी हुबेहूब काडप आनी ताजें ताणें एक प्रदर्शन बी हांगाच ह्याच हॉलान भरयल्लें. आनी आज तो ह्या कॅलेंडराचें उद्घाटन करता. जें कॅलेंडर एक संस्थे खातीर म्हणजे ताची आर्थीक मदत त्या संस्थेक मेळटली. हें खूब मोठें काम आसा आनी ह्या कार्यांत हांवूय बी सहभागी जाला. हें म्हाका खूब बरें दिसता. योगेशाक ह्या कार्या खातीर खूब शुभेच्छा आनी फुडल्या कार्या खातीर खूब शुभेच्छा. धन्यवाद.